प्रत्येक वाड्यार आमची एक पद्दत आसा की चडशे वाडो एका बरोबर म्हणजे एकट्यान कोणी देठ जाल्यार जवळ जवळ 15 घरां ते देठ दीस आसता, पूण 15 घरां 5 दीस आसता आणि त्या वेळार गणपती विसर्जनूय सगळे एक बरोबर करता. अशें न्ही की एक कुटुंब आयलें आपलो विसर्जन केलो आणि गेलो, अशें ना. एक पद्दत आसा, सगळ्यांनी बरोबर येवन कोण मिरवणूक घेवन येता किंवा सगळे कुटुंब एक बरोबर येवन विसर्जन करता आणि त्या वेळार अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावप खूब गरजेचें आशिल्लें. ज्या खातीर मोठी तळी, सगळ्यांक रावपा खातीर एक बारीकसो फुटपाथ कसो हें गरज आशिल्लें आणि ती गरज आज पूर्णत्वाक आयल्या. त्या खातीर हांवूय म्हणटा की गणरायाच्या कृपेन आज हें काम जालां. त्या खातीर सगळ्या स्थानीक पंच आसात, सरपंच आसात, सगळ्या स्थानीक नागरिकांचे हांव अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता. कारण बरें काम आज आमी वाडी तळावली पंचायती हांगा घडोवन हाडला. गांवचो विकास जर करतलो जाल्यार प्रत्येकाचो सपोर्ट आसपाकूच जाय. सपोर्ट ना कामां आमची फाटीं पडटात आणि फाटले 25 वर्सांक सगळ्याचो मॅक्झिमम जे आसा तेज्या आपलो मतदारसंघ कसो आसचो आणि फुडले 25 वर्सांचें प्रोविजन करता कशें उरतलो आपला मतदार कसो उरचो ह्या तरेचें काम करता. प्रत्येक सगळे मतदारसंघ पळय मोठे मतदारसंघ फूल आमचे रोड वायडनींग खंयच आमचे 3 मीटर ना 4 मीटर रोड उरना, सगळे 8 मीटर 10 मीटर रस्ते. एकूच कारण म्हणल्यार आमचो आमदार गांव सुनील निवळकर. तर सरपंचान म्हणलें गांवचे गणपती विसर्जन फाटले 25 वर्सां ते जितली गणपती विसर्जन आसा ती निवळ करीत आसा, ब्युटिशियन करीत आसा. आमकांय ताणें तेच सांगलां जिल्ल्याक की गणपती जितले जाता मॅक्झिमम लोकांक कितलो फायदो जातलो. प्रत्येक तेंच्यांनी म्हाका सहकार्य केल्लें आसा. तशेंच आमचे हांगासले गांवचे सगळे हेंच्यांनी म्हाका खूब सहकार्य केल्लें आसा आनी हें काम आमी खटपट आनी धडपड करून म्हणजे सकाळीं उठप, सकाळीं च्या ना आनी जेवप ना, तशेंच आमी धांवप. आमकां WRDचे मिनिस्टर जावपाक जाय आनी सरा फुड्यान जावताले आमी. तरी आसतना आमकां थोडे कितें प्रॉब्लम जाले. म्हाका दिसलें की हें काम पेंडींग उरता म्हणून, पण तशें आमी कोणें सराक कितें जालें कोण जाणा, पण सराक आमी सांगलें हें तशें कांय ना म्हणून. हें काम सगळें आमी डॉक्युमेंट घेवन सगळ्यांनी NOC घेवनूच केल्ली आसा. जो पर्यंत सुनील सर आसा तो पर्यंत आमी विकर म्हणना, आमी फायनान्शियली सावंडूर म्हणटा कित्याक तुमी पळोवपाक शकतले बरे बरे प्रोजेक्ट ह्या सराच्या मार्गदर्शना खाली जाता.